Teu posso Ekas farak swasano आयज आमी पवित्रीत बेकुलो करता पवित्रीत बेक ताचो उगडास करून आयज ताची आमी परब करता देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो देव बाप आमकां रोचता ह्या संवसारांत हाडटा देव पूत आमची पातकां बोगसून आमकां सोडवण फावो करता आनी देव पवित्र आत्मो आमची पातकां आमच्या तोंडार मारून आमकां आदार दिता बागयोन जिवीत जियोंक. God the Father creates us, gives us life. God the Son forgives our sins and makes redemption possible. And God the Holy Spirit convicts us of our sin and helps us to live holy life. म्हणून ह्या त्रिएक देवाक आमी नमस्कार करूया. ह्या त्रिएक देवाक आमी पुजून दिया. Let's worship and adore the Holy Trinity. The Holy Trinity deserves our worship and adoration and no one else. ते व्हडले बाब आमकां सोगल्याक आमची दिवी म्हणून आमची मान बाबूंक ही आमच्या मोठ्या देवाक देवाची वाखाणणी आनी दिनवास आमी सदांच करूंक फावो. आमी आतां आमकांच विसरून आमची चिंतना आमचे हुस्के पयस धरून ह्या पयल्या सुकरार ह्या एडोरेशनाक आमी आयल्या सगल्यांचें दान मोन देवाक आमी घालुया. सगळीं जाता जाल्यार दिमी घालून गीत घेवन आमी नमस्कार करुया देवाची वाखाणणी करुया.
काल सांगतान सगळ्यांच्या मनान सगळ्यांच्या कुडीन our whole self, total self, let's adore the Lord. Can you only bow या देवा मुखार रावूंक मागणी करूंक एडोरेशन करूंक everyone is not privileged to spend a moment like this. We Christians, we are so much privileged. Friends, देव आमच्या मध्ये आयला आपल्याकूच विसरून खालतो तो जाता आमच्या सारको तो जाता. God with us, Emmanuel. आणि कुर्सार मोगता सदा आमचो जागो तो घेता. सुरगीचे दारवंटे आमकां उगडटा. God for us. आणि जेन्ना पवित्र सभा जावन मागेता पेंटकॉस्ट वच देव पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या काळजांत भितर सोता. God in us. बाप्तिस्मा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या. क्रिस्त घेवन कन्फर्मेशन साक्रामेंट घेवन आमी पवित्र आत्म्यात भरल्या. हे आमचे पवित्रपण आमी केन्नाच विसरूंक फावना. सोयतानाक आनी देवण सराक तांच्या ताणल्यांक आनी कामाक आमच्या जिवितांत केन्नाच जागो दिवंक फावना. आमचे पवित्रपण आमी सांबाळूंक जाय आनी देवाक बाखाडूंक जाय विथ अ क्लीन हार्ट एंड प्युअर मायंड. म्हणटच काल सांगतान या देवाक आमी थंय बसुया आनी एडोरेशन आमी करुया. Sogni ubi rabbia, devoci ancora qui. Powiedzmy chorą komiką tam, a jeszcze dusre wacotą cię karamluta, a ta czernia komikuję. Bagiol Paulu, Korit Karamchit Borita, dusre chit. Chapter 13, verses 11 to 13. आता बाबा बणिनो तुमचो निरोप घेता ओदीक सुदारणोक वावरात. बोरी बूद दिवन एकामेकाक धीर दिया. एका मनाची जावंक वावरात आनी तुमचे मदें शांतीन जियेयात आनी मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोबी आसतलो. कोरी बाब भयण कशी एकामेकाक इश्टागतीची कुणा दिया. आमच्या बाबा भयणींचो नमस्कार तुमकां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय, देवाचो मोग आनी आमकां एक करून दवरता तो पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्ता सोबे आसतो. देवाचे उतोरे बसुया. Predica Baba Budano. पवित्र रितवेची परब आमच्या मुखार फकत दोनूच उतरां दवरता आनी ती म्हणल्यार मोग आनी एकवट. लव एंड युनिटी. हो मोग आनी एकवट देवा मध्ये देवा सृश्टीत दिसून येता आनी आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच हो मोग आनी एकवट आमचे तायेन दिसून येवंक जाय. एक जाणटो दादलो आसलो, मरणाच्या पिरायेक तो पावलो
बॅड रिडन तो जाल्लो आनी बेडी न्हिदता आसतना तो भुरग्यांक मेसेज धाडटा जी कोण भायर आसली ताका सगल्यांक घरा पळयता. तो म्हणटा म्हजे थोडेच दीस उरल्या, हांव चड दूर थकचो ना, म्हणटच मोच्या आदी तुमकां पळोवंक, तुमकां जाप दिवंक एक म्हजो आवडो. भुरगीं येतात आनी भुरगीं घरा येतूच हो सगल्या भुरग्यांक एक एक बोडी हाडून दिता, वन स्टीक. आनी भुरगीं सगळीं चिंतात पायन अशें कित्याक सांगलां, आमी येयल्यार ताच्या सांगलात आमचो वेळ सांगून, आमचो टायम सांगून, हो आमकां काम कित्याक दिता बोडी हाडून. आनी जेन्ना भुरगीं बोडयो घेवन भितर सरता, पाय एक एकल्याक म्हणटा ती बोडी मोड आनी दाखय. आनी सगळीं एक एक बोडी मोडून दाखयता. दुसऱ्या फावटी हो बापूय तांचो धाडटा, पोत्तून वचात आनी आनीक बोडी हाडात. आनी दुसऱ्या फावटी बोडी हाडल्यो म्हणटच हो बापूय तांचो सगल्यो बोडयो घेता आनी ताका एक सूत बांदता, घट करता आनी एक एकल्या कोणें दिता, आतां त्यो बोडयो मोडात म्हणून. कोणा लागीं घडोवंक ना. Nobody could break the bundle of sticks that were tied together. आनी हो बापूय भुरग्यांक म्हणटा, म्हजे दीस भरले, हांव बेता, इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदता, तुमचो एक बोट, तुमचो मोग सांबाळात. When you are united, nobody can break you. When you are divided, Satan comes in, everybody can break you. म्हणून हो आमच्या कुटुंबाचो एक बोट पळय आसा, हो आमच्या कुटुंबाचो मोग पळय आसा, तो तुमी सांबाळात. Don't allow Satan to destroy our family. वेदीच्या बंधूनो, देवाचे उतर मोगा वयर आनी एकवटा वयर आमकां जाय तें सांगता. भाग्यवंत पेद्रू, first letter of St. Peter, chapter 3, verse 8. Be of one mind, be compassionate, be courteous, be respectful. This is our identity. ही जर आसा आमच्या क्रिस्तावाची अस्मिताय म्हणजे आयडेंटिटी. बी ऑफ वन माइंड, बी कंपॅशनेट टू ईच अदर, बी कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल. जेन्ना आमच्या मध्ये फूट पडटा, आमच्या मध्ये दुश्मनकाय येता, इट्स व्हेरी इजी फॉर अदर्स टू डिस्ट्रॉय अस. व्हेरी इजी. म्हणून आमकां बायबल आमकां उगडास करता टू बी ऑफ वन माइंड. Psalm number 133 verse 1. Psalm number 133 verse 1 अशें म्हणटा, how good and pleasant it is when brothers live together. No? आमचे भाव कोण, आमची इश्टागत, आमचो मोग आनी एक कोण आसत जाल्यार इट्स सो ब्युटिफुल टू मीट ईच अदर. आमच्या मध्ये दुश्मनकाय आसत जाल्यार मौन येना. त्या मिसा कित्याक असो, त्या एडुकेशनाक कित्याक असो, त्या कपेलान कित्याक असो, हांव वचत जाल्यार म्हजो दुश्मन मेवतलो, वा तो मेवतलो, ताणें म्हाका दुखयलां, आनी म्हाका दुखयलां, हांव वयचो ना. Crab mentality, small minds think that way. Bigger minds with a bigger vision, they don't think the small things. आमी दिसता एक सॉफ्ट आनी कितें तें Ephesians chapter 4 verses 4 to 6. Ephesians बरयलेली चिट chapter 4 verses 4 to 6. We have one Lord, one faith, one baptism. वो जेजू ज्या उंड्या रूपान लिपलात, वो जेजू जनासा बुनियाद, फाउंडेशन ऑफ आवर लव एंड युनिटी. ते आमी विसरता. आमी आमचें चिंता, we forget who is in our midst. आमच्या मध्ये कोण आसा आनी आमची बुनियाद कोण, that we forget. He is the foundation, the glue that holds us together. ह्याच जेजूक लागून आमची दुश्मनकाय आमी विसरोवंक पावता. ह्या जेजूक लागून आमच्या मध्ये भावपण, इश्टागत आमी वाडोवंक पावता. ह्या जेजूक लागून आमच्या मध्ये इक्वॉलिटी आसा. Any Christian who thinks is superior and better than the other
you are against the Bible. Bible tamka santa Bible Paul apne chicken borita, do not consider yourself better than the other. It's not the mind of Christ. But जेन्ना आमी Holy Trinity pour up करताव, a fest करताव, या दोन उतरांचेर आमचो नियाळ आसूंक जाय. मोग एक बोट आमच्या पवित्र सुबेक, मोग एक बोट आमच्या जिवितांत, मोग एक बोट आमच्या कुटुंबात, मोग एक बोट. आयज काल आमी जेजूक विसरताव, जेजूची समजूड आमी विसरताव, ताकाच लागून आमच्या कुटुंबात कितली दुस्मानकाय, भाव उलयन नासतना जातात, बाटा बेस्तान लोक केस्तांव झगडी कोर्ट केसी आमकां सोबना. एका क्रिस्तावाक असलें जिवीत सोबना. It's a shame that one Christian takes another Christian to court. It's a shame that one Christian takes another Christian to the police station. It's a shame. आमकां सोबना. क्रिस्तांव कोण कितें, जेजू कोण, देवाचें उतर कितें सांगता तें आमकां जाय त्या पावटी सोंसपना. देखूनच आमच्या मदें फूट दुस्मानकाय, वडपण, व्हडलेपण. First letter of St. Paul to Corinthians, chapter 12, verses 25 and 26. पयली चीट करीत करा, मागीर पौलुची. जेन्ना आमच्या कुडीचो एक सांदो साफर जाता, दुखी जाता, सगळीच कूड दुखी जाता. जरी तो दाढी दुखत जाल्यार न्हीद पडटा? ना, सगळ्याच कुडीक न्हीद पडना. वो कुडीचो कसमोय सांदो इंजर्ड जालो, एक्सिडेंट जालो, दुयेंत जालो, सिकनेस येले, the whole body suffers. It's the same way for us. All of us, you and me, we are the body of Christ. पण आमच्या मध्ये सगळे फूट पडटा, दुस्मानकाय येता, वडपण येता, सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स येता, हे सगळ्यो वायट वस्तू जेन्ना भितर सरता, जीसस सफर्स. जेजू कडेन चिंता आसलो, हांच्या पासून हांव कुसार मेलो, वडवडे काडले, एक क्रिमिनल कोयदी कसो मेलो, आनी तरी हांच्या मध्ये मोग आनी एक बोट ना. When we function our Christian life, don't go according to the feelings. Go according to your faith. Don't go according to your feelings, go according to your faith. Because faith is going to save us, not our feelings. Faith is going to save us. प्रति चोबामेलो एक ल्हानशी काणी तुमकां सांगता. एका गांवांत खंय युरोपाक घडलेली घडणी. एका गांवांत खंय एक भुरगो ल्हान जालो, ल्हान भुरगो, ही वॉज मिसींग. आनी मिसींग म्हणटच पयलीं माय पाय रावता, दिसभर रावता. भुरगो येतलो, भुरग्या फ्रेंडा बरोबर गेला, खंय गेला, येतलो, दिसभर रावली, भुरगो येवंकूच ना. मागीर हांगा ताका फोन करून फॅमिलीक सांगलें, कजनाक सांगलें, भुरगो मेळोंकूच ना. So the family and the cousins started searching in different ways. 4 डिरेक्शनांनी गेली, भुरगो मेळोंकूच ना. Finally the whole village decided to search for the boy together. एक ग्रुप कसो एके भाशेन एकामेकाचो हात धरून भुरग्यांक सोदून गेली. And they scanned the whole village. आनी एका जाग्यार तुमी जाणां युरोपाक थोडायचे स्नो पडटा. एका जाग्यार अशें एक ग्रुप कसो ते सोदून वेता आसतना they saw a heap of snow. And त्या स्नो भितर, तो स्नो काडल्या उपरांत भितर भुरगो थोड जावन फ्रोझन जावन मेलोलो आसा. What did they learn? What did they learn in this incident? If all of them had worked together, the boy could be saved. They worked individually, they went in search individually, they didn't work together, they did not search together. तेच भाशेन आमच्या मध्ये केन्नाय जाता, जोरी तर आमी बरोबर वावर करिना, ही जेजूची पवित्र स्वभाव काडून, जोरी तर आमी बरोबर वावर करिना, ही जेजूचे मिसांव फुडें व्हरोन, the church is frozen. Church is frozen. पाद्री, माद्री, तुमी, सिंगल, काजारी सगळीं बरोबर हातान हात घालून हो जेजूचो वावर फुडें आमी व्हरोंक जाय. पूण वावर फुडें व्हरतलीं जाल्यार मोग आनी गोड गरजेचो. म्हणून ही परब आमी करता आसतना ह्यो 2 वस्तू, ही 2 उतरां आमच्या मनांत आयज आमी धरुया, मोग आनी एक गोड.
सोबीत दिमिगालो देवाला आम्ही ओगे पडे नमस्कार करूया 2 minutes in silence. Let's adore the Lord. Complete silence. No movement. Just kneel down, close your eyes, and surrender your life to the Lord. जोरी तर तुझ्या काळजात कसली दुश्मन काय आसा, राग आसा, surrender it to the Lord. Ask the Lord to fill your life with God's grace. देवाची कृपा येयली म्हणटोच, देवाचो पवित्र आत्मा येयलो म्हणटोच हो सगळो राग पयस जाता आनी आमची काळजां मोगाक भरता. जावं कोणाकूय लागून, जावं कुटुंबाच्या वांगड्यांक लागून, बाप भयण, आवय बापूय भुरगीं, नाती नातरां, वो जावं इश्टा इश्टिणीक लागून कसलोय राग आसा जाल्यार keep it at the foot of the cross. Surrender it before the Lord, before His blessed sacrament. And the Lord will help us to heal our hearts, to love, and to be united once again. निमाणे घेऊया. Lord.